ब्रेका उपरांत येवकार आता वळयात फुडल्या खबरांकडे। मतमोजणेचो निकाल भाजपा वटेन लागिल्ल्यान बेरेस्तारा सांजवेरेन राज्यपालाकडे सत्ता स्थापनेचो दावो दाखल करतलो अशें प्रमोद सावंतान सांगले। दिवचलचो अपेक्ष उमेदवार दोतोर चंद्रकांत शेटयेन प्रमोद सावंताची भेट घेवन भाजपाक आपलो तेंको उक्तायलो। ताका लागून भाजपाचे बळ आनीक वाडिल्ल्याचें दिसून येता। मार्जीन उणी आसली तरीकूय भाजपाच्या उमेदवारांनी बऱ्यापैकी जैत जोडून सगळ्यांकूच अजापीत केला। काल मेरेन सत्ता स्थापनेचो दावो केल्ल्या काँग्रेसीच्या पदरात मात निरशेणी पडला। पळयात पुराय बातमी। Of independent and so MGP and so. 100% बीजेपी गवर्नमेंट फॉर्म करेगा। इंडिपेंडेंट को साथ ले रहे हैं, एमजीपी को साथ ले रहे हैं। क्लोज फाईट पूर्ण विजयाचं श्रेय मी माझ्या कार्यकर्त्यांना देतो, ज्याने दिस रात मेहनत घेतली माझ्यासाठी आणि माझ्या मतदारसंघामध्ये मी नसतानाही काम केलं। ओके, त्याच्यासाठी माझ्या जिंकण्याचं पूर्ण श्रेय। डबल इंजिनचा सरकार परत येणार। मैं फिर से एक बात कह रहा हूं कि मेरे पूरे जीतने का श्रेय मेरे कार्यकर्ता को जा रहा है, मेरे पार्टी को जा रहा है, जिसके बेस से मैं पूरे चाहे वो कम मार्जिन से हो जीत के आए। मुख्यमंत्री बाबूशाणी 100% बीजेपी गवर्नमेंट फॉर्म करेगा। राजकीय मळार गाजिल्ले सेक्स स्कॅन्डल प्रकरण मंत्री मिलिंद नायकाक बरेच म्हारग पडले। काँग्रेसीच्या संकल्प आमोणकरान मुरगांव मतदारसंघातल्यान जैत जोडून ह्या मिलिंदाक हारयलो। वेंचणुकेच्या आदी संकल्पान मिलिंदाचे हे प्रकरण उक्ताडार हाडिल्ले। उपरांत हाचेर बरोच बोवाळ जाल्लो। भाजपा तशेंच मिलिंदानूय हे आरोप न्हयकारिल्ले, पूण संकल्पान मात ह्या संदीचो पुराय फायदो घेतलो। परिणाम मिलिंदाक हार खावची पडली। आज मुरगांवचे विक्टरी म्हणल्यार एक इतिहास जाला, कितें आयज आमचो तो एक्स एमएलए म्हणटा तो एक्स मिनिस्टर आसा तेजी ते दादागिरी जाल्ले पळय मुरगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन, आनी ताका ते अभिमान आसलो की हे फावटी बी हांव येतलो म्हणून। हे पब्लिकान मुरगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी पब्लिकान आनी बरे तेजे कार्यकर्ता तेजे सपोर्टरान आज दाखवून दिले की बाबा एक फावटी मनीस अभिमान येता पळय, ताका गर्व येता पळय, ताका काबर करता आनी देव बी ताका सपोर्ट करना। आयज ताका दाखयले जार आमी आमी हे मुरगांव आतां कशें डेव्हलप करपाचें अंडर द लिडरशीप ऑफ संकल्प आमोणकर ते आमी ताका दाखयतले। आज तो म्हणटालो फक्त एमपीटी घेवन बसलेलो, आयज आमी डेव्हलपमेंट करून दाखयतले। आमी ईच एंड एवरी नुकड मुरगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी दाखयतले आनी आमच्या भुरग्यांचे ते आमी ते रिवेंज काडचे ना। आमी आयज आमचे कोण नेगेटिव्ह आसा पळय तांकां बी आमी पॉझिटिव्ह करतले आनी तांकां बी आमचे वांगडा आसून आमी आनी मिलिंदाक दाखयतले की बाबा आमी नेगेटिव्ह ना, आमी पॉझिटिव्ह आनी हे पॉझिटिव्ह काम करून आमचो संकल्प आमी जातलो। बॅड लक आमचे ते आमची मॅन्डेट येवना तरी पर्यंत आमकां जाय आसलें की बाबा हे
मुर्मुगांव बेल्ट आमचो काँग्रेसीन जावपाक जाता आनी जो जालो आनी पब्लिकान आमकां सपोर्ट केला तांकां देव बरें करून म्हणटा. संकल्पाचे कार्यकर्त्याक देव बरें करून म्हणटा आनी आमचे सगळे कोण तेजे वांगडा आसले पळय फ्रॉम द डे 1 टू नायट तांकां बी देव बरें करून म्हणटा. आनी आमी आयज तेजे कोण आसा पळय मिलिनाचे ते कार्यकर्ता आसा पळय मिलिनाचे कोण वर्कर आसा पळय तांकां बी आयज आमी आमचे कॉन्फिडन्सान आमी काडटले आनी काम करून घेतले. भाजपाचो दाबोळे मतदारसंघाचो उमेदवार माविन गुदिन्हो सेगीत 7व्या फावट निवडून विधानसभा वेंचणूक जिखलो. म्हाका हरोवपाक कांय जाणांनी यत्न केल्लो खरो, मात तांकां म्हाका हरोवपाक जमलें ना अशें माविनान म्हटलां. भाजपाच्या हायकमांडाच्या आदेशा प्रमाण फुडली राजकीय जबाबदारी हांव सांबाळटलो अशें माविनान म्हटलें. माझे एकूच म्हणणें, पीपल आर सुप्रीम. इन द डेमोक्रेसी दीस हॅपन्स. आमकां जाय तेचोच वारो मारलो जाल्यार मातशें दुसरो बदल जावपाचो. तसो दुसरे खूब उलयताले की बीजेपी 14 सीट येना, गेले ते खेपे 13 आयले जाल्यार तेज्यावन कमी आंकडो येतलो म्हूण. नाव एज आय टोल्ड बिफोर आय स्टेप्ड इन द काउंटिंग हॉल आमकां कशेंय करून 21 सीट मेळटली म्हूण. आतांय आमी 21चेर ऑलमोस्ट पावल्ले आसा. कांय प्रॉब्लेम ना एक उणें आसल्यार. सी हांव एकूच सांगपाक शकता, आमची बीजेपी एक नॅशनल पार्टी. आमचे व्हडले व्हडले लिडर आसा. हांव समजता एक विश्व गुरू कशें ताका मानता. द टॉल आसा गृहमंत्री हे इतले व्हडले लिडर जेन्ना आसा हे पार्टीन एक प्रोसिजर आसा. The central parliamentary board decides and these two leaders decide who is going to take the leadership in a state. I will go by the decision of the BJP High Command. इतलेच म्हणपाक शकता. In fact, I want to place on record that I knew in any case I am winning. Only the margin was to be seen. And I did not get margin as expected because I know who all were helping him, because they did not want Maureen to be the senior most member coming 7 times continuously. It creates a different ball game in the Goan politics. So as against that background, I am more than happy that I have won by more than 1,500 votes, which is a huge margin considering the size of our constituencies. ह्या विधानसभा वेंचणुकेत 5 जोडपी निवडणुकेच्या मैदानात देविल्ली. हातूंतली 3 जोडपी जैतिवंत जाली. तातूंत मायकल लोबो आणि डिलायला लोबो, बाबूश मोन्सेरात, जेनिफर मोन्सेरात, विश्वजीत राणे आणि दिव्या राणे हांकां जैत फावो जाले. जाल्यार चंद्रकांत कवळेकर आणि ताची घरकान्न सावित्री कवळेकर, किरण कांदोळकर आणि ताची घरकान्न कविता कांदोळकर ह्या विधानसभा वेंचणुकेत हारली. दिव्या राणे हिका एक बायल उमेदवार म्हणून सगळ्यांत चड मतां मेळ्ळ्यात. विधानसभा वेंचणुकेत सावित्री कवळेकर तशीच डिलायला लोबो आणि दिव्या राणे पयलेच फावट उबी राविल्ली. हारलो तो हारलो, निमाणे कडेन लोकांचो निर्णय म्हत्वाचो अशें म्हणीत मांद्रेचे आदलेचे आमदार दयानंद सोपटे हांणी आपलो पराभव मान्य केलो. हांव वेंचणूक जिखपाक खंय कमी पडलो त्याचो नियाळ घेतलो. सादारण 2 ते 3 गांवांनी म्हजे कार्यकर्ते कमी पडले अशें तांणी म्हटलां. मुळात पार्सेकर फॅक्टराचो म्हाज्या मतांचेर कांयच परिणाम जावंक ना अशेंय विधान सोपटेन केलें. तशें पळोवपाक गेल्यार खूब कमी मतांनी हांव हरला. एकदां हरलो जाल्यार कितें जालें, हांव राजकारण सोडचो ना अशेंय सोपटेन म्हटलां. मोगोचे फुडारी जीत आरोलकरान मांद्रे मतदारसंघात जैत मेळोवन सोपटेक 2022च्या विधानसभा वेंचणुकेत हरयले. अशें कितें घडलें? सर बीजेपी अगेन्स्ट काम केले की वय आसलो. नॉट ब्लेमिंग एनीवन. म्हाका दिसता मॅक्झिमम पेडणे मतदारसंघात प्रवीण आर्लेकरान जिखून आयिल्ल्यान ताणें खोशी उक्तायली. सगळ्या पेडणेकरांच्या तेंक्याक लागून वेंचून आयलो अशें प्रवीण आर्लेकरान सांगलें. भाजप पक्षाचोच उमेदवार वेंचून आयिल्ल्यान पेडणेकरांच्या तोंडार उमेद दिसून येयली.
माझी आणि प्रवीण आल्लेकरांचा सगळ्या पेडणेकारांनी म्हाका सपोर्ट दिलो म्हणून आयज हांव हांगासर पावलो आणि अशेंच म्हाका भारतीय जनता पार्टीचा तुका दिसता की ही विक्ट्री तू इंडिव्हिज्युअल म्हणजे कितें काय पार्टी म्हणजे अरे पार्टी आणि इंडिव्हिज्युअल पार्टी आणि इंडिव्हिज्युअल मांद्रे मतदारसंघात मोगोचो उमेदवार जीत आरोलकर जिखलो. मांद्रे मतदारसंघात लक्ष्मीकांत पार्सेकर तशेंच दयानंद सोपटे ह्या पेजाद फुडाऱ्यांचे आव्हान तेका आशिल्ले. ह्या मतदारसंघात कोण जिखतलो असो प्रश्न फाटल्या कितल्याशाच दिसा सावन चर्चेत आशिल्लो. मात आता जिताच्या जैतान ह्या चर्चेक पूर्णविराम लायलो. मजगती जितान मांद्रेच्या मतदारांचे तशेंच कार्यकर्त्यांचे उपकार मानल्यात. चड खुशी दिसता. जीत तू फाटले बाय इलेक्शनान लॉस जालो आणि त्या फावटी तुका सारको घासून कमी हे जाल्ले पूण ह्या फावटी पार्सेकर सर आणि सोपटे रावन सुद्दां तुमी जिखल्या. ती मजा आहा न्हू, टॉप कंटेंडर आहा म्हणून मजा येयली न्हू हे करपाक. स्प्लिट ऑफ वोट जाले म्हणून जिखले ना म्हाका दिसना आमचे कार्यकर्ते आनी आमचे वोटर्स जे आहा ते आमच्या वांगडा रावले 100%. ते स्प्लिट जावंक ना. तुम्ही म्हणू शकता की तुम्ही जे कोविडान जे काम केल्लें मांद्रे मतदारसंघात ताची आज तुमकां भरपाई जाय अशी पळय लास्ट आफ्टर इलेक्शन बाय इलेक्शन हांवें कंटिन्युअसली म्हजें काम चालू दवरलां, ऑफिस चालू दवरलें. कसले वादळ येवन कोविडाचो प्रश्न आसूंक ना आनी कसले एवरी टायम हांव सगळ्यांक पावलेलो आहा आनी जाता तितली आमची टीम एंटायर टीम आहा ती खंय ना खंय मदतीक बारीक बारीक सामान्य लोकांक पावता. तेका लागून तो कोण तेंच्यांनी आमकां दिल्लो आसा. फाटल्या फावट जायंट किलर आसलो हय आयज कोण आहा वायट उलोवया नाका कोणाचे. एमजीपी सत्तेन पळय ते पार्टी डिसिजन आनी पळय आयज आमी ऑपोजीट बीजेपी लढाई केल्या सो म्हाका दिसता ऑपोजीट बीजेपी पूण आतां काउंट्स कशे खबर ना. डेफिनेटली 1-2 दिसांनी काडपाक जाय. संतोष कुमार सावंत 4074, राजेश तुलसीदास कलांगुटकर 1811, श्री कृष्ण रवींद्र परब 3321, दीप कुमार मपारी 74, मिलिंद तुलसीदास पिलगांव. 2012 आणि 2017तल्या विधानसभा वेंचणुकेंतलो उणाव 2022 भरून काडल्याचे काँग्रेस फुडारी संकल्प आमोणकरान सांगले. मुरगांव मतदारसंघात भाजपाच्या मिलिंद नायका आड जैत जोडल्या उपरांत संकल्पाच्या कार्यकर्त्यांनी व्हडली रॅली काडली. ह्या वेळार तो उलयतालो. ह्या रॅलीत शेकड्यांनी कार्यकर्त्यांनी वांटो घेतिल्लो. फाटी पडलो काही लोकांनी मतांनी 2000 आणि हे फक्त शक्य झाले आमच्या वांगडीचे काम केलेले असतात आणि सांजेच्या ह्या मुखेल खबरांमदी वेळ जाला एक ल्हानसो ब्रेक घेवपाची. ब्रेका उपरांत पळोवया फुडल्यो खबरो. खंयच वचूं नाकात, पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.